मम्मा हो काय असा रुमात काम करतालो आगे म्हणजे प्रोजेक्टाचे काम करतालो. तू कशी आसा? मम्मा तुझा आवाज पळय गे. कितें चल्लां तुजें? डॉक्टरान कित्याक वचना तूं? आगे हांव सारको आसा, म्हाका कितें जातलें? घट घट सामको घट. रांदता जेवता खाता आनी कितें करपा जाय? तुझ्या मम्मा डॉक्टराकडे कित्याक वचना तूं? कितली थंडी जाल्या पळय तुका. हांव येवं शेनवारा या हांव व्हरता तुका. हय प्रोजेक्टाचें काम ऑलमोस्ट सोंपा येयलां. हांव ह्या शेनवारा येवंक शकता. हांव मागीर फोन करता तुका. बरें. कोण रे थंय? कोण आसा थंय? कोण रे? कोण आशिल्लो देवा खबर. कोण रे तू? भायर सर. भायर सर. आवाज करतलो ना. भायर सर. भायर सर हांगचो. हांव मारतलो तुका. भायर सर हांगचो. इतलो कित्याक दिला? हांव इतलो भयानक दिसता तर? आनी भायर सर आमच्यान अतिथी देवो भव म्हणटात. तुमच्यान भायर सर? भितर येवपाची शिस्त आसता ते खबर ना तुका? नॉक करून येवची आसता ते खबर ना? नॉक करूं ना म्हणून तू बेजारला? केलें नॉक. आता तू बघ कित्याक. बस बस रे. तुझ्याच घर समज. ए तू माझ्या रूमार येवन म्हाका शाणपणां सांगता? चल फूड हांग भायर सर. बसता काय? ओगी बस. चड शाणपणां नाका. तू उदोळा वयक हॉस्पिटलान व्हरपाचें उलय. म्हज्या आवयचें कितें? म्हज्या आवयक कोण व्हरतलो हॉस्पिटलान? अरे हांव तुकाच वळखना. तुज्या आवयचो तूं म्हाका कितें सांगता? कितें जाय तुका? आमी उलोवया न्ही थंडपणान. आमी थंडपणान उलोवया. मोबायल दवर तो भितर. पुलिसांक फोन करपा आशिल्लो. भिवयता म्हाका. एक काम कर. ना ना कर कर तूं फोन. पुलिसांक फोन कर. ना कर कर. मुद्दाम पुलिसांक फोन कर. हांवूय सांगता मागीर पुलिसांक. तूं आज त्या डोंगरेर खंयच्या चलयेक घेवन गेल्लो. पूण तुका हें सगळें कशें कळ्ळें रे? म्हाका सगळें खबर आसता. जगातल्या प्रत्येक मनशाची प्रत्येक गजाल प्रत्येक क्षण. आज दिसभर तुवें आनी कितें कितें केलां तें म्हाका खबर आसा. कितल्यो सिगरेटी मारल्या. सोदुल्या गाड्यार एक मारल्या. सगळें खबर आसा म्हाका. आनी सांगू पुलिसांकूच सांगया मरे डायरेक्ट. फोन कर. डोंगरेर पेडाकडे तेकडे बसून तुवें तुज्या फास्टे बरोबर कार आसतना केली. तो दाखो कितें तुज्या बापायचो. देवा देवा म्हाका माफ कर. देवा म्हाका खबर नासलो तुजो जागो म्हणून. देवा हांव परत करचो ना. देवा म्हाका माफ कर. तुका कितें जाय तें दिता हांव देवा. ना बाबा इतलो भिवनाका. हांव देव बी कोण न्ही. हांव म्हज्या आवयच्या असंख्य पुतांमदलो एक पूत जाका म्हज्या आवयची काळजी आसा. मुद्दाम न्ही रे पूण कळत ना कळत सगळ्यात लोक चुको करीत आसता. तुवेंनूच मारलेली सोदुल्या गाड्या भायर. ना म्हणजे म्हाका दिसलें तुजी चूक तेन्नाच तुका हाडून दिवची अशी. सोबती उकल्ली पूण तो मेरेन तूं गाडयेन बसून
हांव म्हाजी फटफटी स्टार्ट मारता मेरेन तूं फुडें पावलो. अरे पूण हितून कितें जाता? हितून कितें जाता हे कित्या पासून तयार केल्लें आसता खबर आसा तुका? मटेरियल स्पॉन्ज न्ही तो. ना तुझी काय चूक ना रे. म्हणजे जगातल्या एक 99% स्मोकरांक मातशें दिसतलें की हो स्पॉन्ज आसतलो, पूण न्ही. हे प्लास्टीक फायबरांतल्यान तयार केल्लें आसता. कळत ना कळत सगळे स्मोकर स्टायलीन भायर उडयतात, पूण हे चिंतना की प्लास्टीक फायबर कितलीशीं वर्सां काडटात डिकम्पोज जावपाक. ते खंय वयता तुमी उडयता ते. मागीर हे सगळे उदकांतल्यान व्हांवून, पाटांतल्यान व्हांवून, न्हंयतल्यान शेवटी म्हज्या आवयच्या ताळ्याक लागता. हेका लागून म्हज्या आवयची कितलीशींच भुरगीं गर्भानूच मरतात. ना तुका मातशें डिफिकल्ट वतलें हें पळोवपाक. सोंपे भाशेन सांगता, ह्या सगळ्या विशारी म्हणजे टॉक्सीक वस्तूं खातीर आमचे कितलेशेच प्राणी एक्सटिंक्ट जावपाक पावतात. ह्यो बारीक सारीक गोश्टी अश्यो दिसता रे आमकां, पूण हाचो परिणाम खूब भयंकर आसता. तें बरें आसा, खबर नासता, हे लोकांक खबर नासता. पूण म्हजो उद्देश इतलोच की त्या मनशाची चूक तेन्नाच सारकी करून दिवप म्हणून हांव तुज्या गाडये कडेन येतालो. तुजी गाडी गेली ना, मागीर फाटल्यान आयलो रे तुज्या कॉलेजी कडेन पावता मेरेन तुजी गाडी मातशी थांबली आनी थंय ते तूं गेलें, येवन गाडयेन बसलें. कोणाक बिडाक बांदून सामकें. कोणाक तोंड दाखोवपाक लायकी उरलें ना. रागा जावं नाका ना, पूण तेन्ना सुद्दां तुका हांव ही सिगरेटीचें बट हाडून दितलो आशिल्लो, पूण परत तूं फास्ट गेलो. ना फाटल्यान येत रावलो तुज्या, पूण तुमी गेली मरे थंय कोमरे. मागीर म्हटलें तुजी अमानत आतां दिवपाचीच, गर्लफ्रेंडा फुडल्यान आसूं पूण दिवया चल. परत थंय पावता मागीर तुजी गाडी सुटली आनी ह्यो 2 नव्यो अमानती तुवें ते पेडा कडेन दवरल्यो. देवाक नैवेद्य दाखयलो. आतां हेजे खबर नासता लोकांक, तें खबर आसा, पूण प्लॅस्टिकाचें सगळ्यांक खबर आसता मरे. ती चूक कशी केली तुवें? गर्लफ्रेंडा कडेन लज दिसताली प्लास्टीक सांबाळपाक. गर्लफ्रेंड वड आनी आमच्या आवयचें कोण चिंततलो? आनी ही बी बेश्टेची बरी, देवाक सांडलेलें दिसता. म्हाजो सांगपाचो उद्देश असोच, म्हज्या आवयच्या असंख्य पुतां मदीं थोडेच अशे पूत आसतात जे आवयची काळजी करतात. कित्याक? सगळे कित्याक करना? हो निसर्ग, हे सैम म्हजे एकट्याचे? चूक जाली म्हजी, खरेंच. परत अशें केन्ना जावचें ना. तुका जर खरेंच मनांतल्यान दिसता की तुजी चूक जाल्या, सॉरी बी म्हणपाची गरज ना. आमी एक काम करूया, असल्यो बारीक सारीक चुको प्रत्येक मनीस दिसांतल्यान करतात. अशें जर आमच्या नदरेक कितें आयलें जाल्यार त्या मनशाची चूक ताका तेन्नाच कळून दिवपाची. तेची लज बी करपाक न्ही, ताका ताची चूक कळून दिवपाक, जेणे करून आमच्या आवयची जी बिगडलेली प्रकृती आसा न्ही ती सुदारपाक मातशी तरी मदत जातली. तरी आतां असो खूब उशीर जाल्लो आसा, पूण आनी उशीर करया नाका. ही तुजी अमानत. म्हाका दिसता की तूं हें कार्य करतलो. हय भाई. हा मम्मा, नाना कॉल करपाचो आशिल्लो. एक मनीस आयलो गे, कोण तो खबर ना, पूण ताणें म्हाका ही जाण करून दिली की हांव म्हज्या आयुश्याच्या धांवपळी भितर म्हज्या एक आवयची न्ही, म्हज्या 2 आवयची काळजी घेवपाक विसरलो. नाना तें तुका मागीर समजता. राव, 5 मिनटांत फोन करता तुका. काय ना बाई, हे तुझ्या हांगा उरलेलें. सॉरी.